हांव तुका म्हणटालो पळय की हांगासर बुडबुडतळेर फक्त हांगचेच न्हय तर गोंया भायले इंडियेचे किंवा भायले जर्मनींतल्यान युकेच्यान खूब लोक येतात. बुडबुडतळेचें इतलें व्हडलें रहस्य कितें हें जाणून घेवपा खातीर सद्या म्हजे बरोबर हांगासर आयिल्ले आसात. वॉट्स युअर गुड नेम? My name is Chris. Chris, you are from which place? From the UK. You're from UK. You come down to Goa for the first time, I guess. No, I actually live here now. Okay, how long you been staying over here? I've been in India for 8 years. 8 years. And I've had a place in Goa now for 2 years. So Yeah. I commute between Goa and Bangalore. That means you love Goa. I love Goa. What makes you come down to Goa and often? Obviously, it was the beaches to start with, but there's far more to Goa than just the beach. As soon as you get off the coastal strip, the interior is beautiful. Okay. This is one of my favourite places. I bring all my friends here. They are just blown away by it. But this is your first time to Budbudtari, I guess. No, I come here on my way to the Spice Farm. I always stop off and show people that there's heritage, there's culture, there's all sorts of things that you can get apart from just the sun. Yeah, I know that. You're a nature lover. Everything, yeah. Everything about Goa, actually. तर हांगासर बुडबुडतळी येवपाचें रहस्य कोणाक खबर ना कित्याक लागून हे बुडबुडे येतात ते, पूण ओड हांगासर येवपाचें निर्माण जाता. चल आनीकूय प्लेसीस पळोवया. चल या पासयेक. नेत्रावळी गांवांत सामकें भायर न्हय पूण मातशें कुशीक आशिल्लें गुंफेर हें दत्ताचें स्वयंभू देवूळ एकदम पळोवपा सारकें. आतां मातशें नव्या रितीन बांदलां पूण भितर वतकच पयलीं तें कशें आशिल्लें तें कळटा. पावसान हांगा भरपूर उदक आसता. ह्या देवळान कितलोय वेळ काडूं येता. विकेंड मनोवपाचो जालो आनी पोन्न्यो यादी नव्यो करतलो जाल्यार अल्टिमेट डेस्टिनेशन म्हळ्यार नेत्रावळी. व्हांवतें उदक, झाडां, पेडां, सिनीक ब्युटी हांणी नटिल्लो हो सुंदरसो गांव. तुका दिसना नेदरलँड्स वचचे परस नेतुर्लीम वचप हें सामकें बरें म्हण. तद्ध्यानं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि. काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. आयज खरोच एक वेगळो अनुभव म्हाका मेळ्ळो. एक्चुली नेत्रावळी कित्याक स्वर्ग हें आमी पळोवपाक भायर सरिल्ले पळय ताचो सद्या प्रत्यय आहे. हांव सद्या हांगासर गुंफेर म्हणजे नेतुर्लेच्याच गांवान एक दत्ताचें देवूळ आसा, स्वयंभू देवूळ आसा, थंय आयला आनी हांगचे बा पुरोहीत तांचे कडल्यान जाणून घेवया आमी की ह्या देवळाचो इतिहास कितें आसा. इतिहास म्हणजे असो ते आमचे एक पूर्वज हय वासुदेव प्रभुदेसाई हय हांकां दृश्टांत जालो स्वप्नांत हां की हांगा एक गुंफा आसा हां ती तुमी उक्ती करा म्हणजे गुहा. हय गुंफ ही नंतर म्हटलें आमी आतां गुहा आहा ती उक्ती करा. ती सगळी अशी निवळ करूं नाका. हां त्या बरोबर ह्या झोपांतल्यान येवन 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 हांगा ती मेळ्ळ्या. हां आदी काय हांगा आसा म्हूण कळनाशिल्लें. हां. हें सगळें तळप माती सगळें काटेरी बी सगळीं झाडां हांगा आशिल्लीं. हां त्या वेळी तें दृश्टांत जालें म्हणून हांगा येवन सोदताच हें निवळ करता करता एक बुराक दिश्टी पडलो. हां. निवळ करता करता सगळें सगळें भितरल्यान भायर काडलें. हां त्या देवळा भितर एक प्रदक्षिणा सुद्दां मेळ्ळी. सादारण 1.5-3 हातांची रुंदायेची प्रदक्षिणा पसून थंय आसा. सगळें नॅचरल आसा ते खांबे बी धरून. हां आमी तातूंत आतां ही 200 वर्सां पयलींची गजाल आसा. अच्छा त्याचे नंतर परत दृश्टांत जालो असो हां की ही गुहा न्ही ती हय म्हणटकूच नरसोबावाडीच्यान एक पादुका हाडून हांगा दवरात हां आनी असो दृश्टांत परत स्वप्नांत दृश्टांत जातकीर ती हाडून हांगा प्रभू देसाई फॅमिली हय कुटुंबीय ती दवरतली ताका दत्तगुंफा हें स्वरूप आयलें अच्छा आनी त्या प्रमाण हें आज तागाय चालत आयिल्लें आसा. हां आतां म्हाका सांगा तुमची फॅमिली म्हणजेच प्रभुदेसाई फॅमिली न्हय. प्रभू देसाई फॅमिली आहा. हय ते तुमचे व्हडलो वाडो आसा थंय न्हय. वाडो आमचें घर म्हणजे घर ना आमचो वाडोच आहा. वाडो आसा बरो व्हडलो वाडो आसा. आज म्हाका आमच्या घरांत 140 इसम आसा. अच्छा तर हांगासर आमी 2 देवळां पळयलीं. एक बरेंशें कृष्णाचें देवूळ जंय आमी गेल्ले पळय भितळेर आनी हांगासर गुंफेर म्हणजे दत्ताचें देवूळ. हांगा फक्त देवळांच न्हय तर आनीकूय खुबश्यो गजाली पळोवपा सारक्यो आसात. पळोवया मरे चल पासयेक या. आणि फुडल्या एपिसोडान तुका पळोवपाक मेळटा प्रभुदेसाई हांचो 400 वर्सां पयलींचो वाडो, सावरी वॉटरफॉल वचप कशी मजा आसता ती आनी खूब कितें पळोवपाक विसरूं नाका. चल पासयेक या. मजा आयली न्हय. आता वेळ जाला चल पासयेक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा नेत्रावळी ह्या गांवांत खंयची तळी फामाद आसा. प्रश्न परतून एक फावट. नेत्रावळी ह्या गांवांत खंयची तळी फामाद आसा. ऑप्शन ए जावन आसा बुडबुड तळी काय ऑप्शन बी सावरी तळी. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत रावा. चल पासयेक या कॉन्टेस्टाचे फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा इंदू काणकोणकार फ्रॉम काणकोण.